तांकां भिरांना कित्याक भिरांना हो मेन पडटलें आमी एअरपोर्टाक पेमेंट फारीक करता रॉयल्टी फारीक करता टोल फारीक करता काउंटर रेंट फारीक करता जीएसटी आमी पीआय कडेन अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूब सपोर्ट करतलो आनी आमी तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आतां की करतलो सगळें आमचे सारकें आमचे पोटां सारकी भरता एक भाड्याचे आमचे पोटां भरना ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडें मारून आनी आमी कितें खातलीं आमची भुरगीं आसा आमचे मिनिस्टर कोण ना फाटल्यान खावपाक आमकां सो आमचें पोट तेजे हातीन आसा सो आमी आतां अपेक्षा दवरून आसा तेजेरूच आमचे 350 लोक आमी स्पेशली एक एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनाचेर एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले म्हणजे आमी आयले कित्याक पोट तिडकीन आयिल्लें आसा म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें आमी इतलेच खातीर आयिल्ले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केलेलें आसा तांच्यांनी म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिझनस ना हांगासर आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जिवन मरणाचो प्रश्न आसा आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हळ्यार जाय तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो काउंटर आसा तो येलो ब्लॅक काउंटर प्रीपेड काउंटर आसा म्हणजे आमी ते गोव्हर्मेंटाक जीएसटी फारीक करता आमी रॉयल्टी फारीक करता आमी टोल दिता आमी पार्किंग दिता आमी सगळें दिता आनी म्हणजे सारखे व्यवस्थीत सारखे डिसेंट आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण आसतात इतलें करूनय परत परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशे ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा म्हणून म्हाका उगडास जाता हांगासर ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर पीआय तेन्नाचे पीआय आतांचे डीवायएसपी कदम साहेब आसलेले आयज तेंचो एक धाक आसलो तेंचो एक दरारो आसलेलो की ते येताले पळय हांगासर तेन्ना शेपडी तुडासर म्हणटा तशे धांवताले हे हायजॅकर धांवताले हे टाउट्स धांवताले आयज आमचो बाकरे साहेब जो साहेब आसा पळय तो पासून तितलेच हेचो आसा पूण जाता कितें तो सबंद दीस आनी रातभर रावंक शकना पण आमचें कशें आसलें की आमी तेच्या भायर तुमकां सांगता आख्या गोंयकारांक सांगता आमी 350 लोकांसून 5 म्हणजे 10 जाण आमी सकयल आनी वयर 5 मेंबर काडटा कित्याक तर हे जे टाउट्स येता पळय तांकां धांवडपा खातीर तांकां सकयल चला म्हूण सांगपा खातीर आमी स्पेशली दवरता म्हणजे सबंद दीसभर आनी रातभर कशें रावतले म्हणजे आमी तें करपाचें काय आमी पोट हें सांबाळपाचें म्हणजे हेच आमकां म्हणजे अति म्हणजे सहनशक्तीचे भायर गेले तेका लागून आयज आमी पोट तिडकीन सगळे जाण आमी हांगासर आयिल्ले की आमकां एक एश्युरन्स घेवपा खातीर की हेच्या फुडें आनी तुमकां सांगता टाउट्स म्हळ्यार कोण हे सगळे क्रिमिनल हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या सीएमाकूय सांगता की आमकां खबर ना परत सांगता हे बांगलादेशी रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना असले लोक हांगासर येयलेले आसा आनी तेंच्या भितून कितें आसा तेंचे गाडयोय ना काय ना भायल्या भायर येता एक गाडयेचे भाडें घेता दुसऱ्यांक घेता कमिशनाचेर ते चलतात ते मागीर ड्रग्स चलता मागीर ते अल्कोहोलिजम चलता सगळें चलता हांगासर आमकां कितें आसा आमकां दुखता खंय जेन्ना आमची भाडी व्हरतात पळय आमच्या सगळ्या लोकांची भाडी व्हरतात पळय तेन्ना आमकां दुखता आनी तेकाच लागून आयज आमी हांगासर सगळे पुलीस स्टेशनार येयलेले इतलेच खातीर की तुमी हेचेर तोडगो काडा आनी आयज काडा म्हणून सांगला तुमी आमी तांकां स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा जर आयज जर जायना जायत जाल्यार डेमोक्रेसीन आमकां खुबश्यो वाट्यो आसा ते आमी धरतले आमी केन्नाच आमचो कायदो आमी हातीन घेवंक ना आनी तो घेवंक लावं नाका आमकां आमी आयज एअरपोर्ट पीआय मेळपाक येयल्ले लॉ एंड ऑर्डर अरुण बाकरे सराक कितें हांगासर एकूच इश्यू आसलो टावटांचो जे टावटींग जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बिजनसाक खूब इफेक्ट जाता आनी बिजनसाक इफेक्ट जाता हेतून खूब जाण आमी 350 लोक आसा 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा ड्रायव्हर आहा तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा आनी आमी ज्या प्रमाणे आमचो धंदो चलता आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रॉयल्टी जीएसटी काउंटर रेंट हे आमचे ऑफिशियली कितें आहा ते आमी फारीक करता आमी इतले आसान सुद्दां टावटींग इश्यू हो क्लियर जायना हेजे पयलीं टावटींग इश्यू भरपूर जातालो टावटींग इश्यू सुद्दां जातालो कितें आमच्या अक्षतांक कमिटी मेंबरांक सुद्दां टावट्सांनी मारलेले आसा आनी ते इतली व्हडली झगडी जाल्ली कितें त्या टायमाचेर कोणाचो जीव वचपाक शकता आसलो तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक मिटींग कॉल आउट केल्ली डीवायएसपी आसलो दोनूय पीआय आसले
एअरपोर्टाचे ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्ह घेवन तांकां सांगलेलें हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी हेजेर आमचो गव्हर्मेंट सुद्दां सदांच सांगता की ते टावटींग हें केन्ना जावपाक जायना आनी आसपाक जायना आनी आतां ह्या दिसांनी जसो जसो धंदो मातसो वाडटा परत टावटींग वाडपाक लागले आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता ते बी बरें सकाळी मनीस येतलो सांजचो सुट्टा हांगासर आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टावटींग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग हे टावटींग इतलें अशें वायट दिसून ना की ते लोक टावटींग करपाक येता पळय ते सारके कसले धुंदे आसता ते खबर ना सोरो पिवन गांजा ते मनीस इतले डेंजर आसा की ते कोणाक मारपाक शकता जिते आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी पियाक मेळपाक येयल्ले.